आयच्या दिसाच्या नव्यान तुमकां मेस्तांक स्वागत. आज आमी करया मरयेच्या एका विशेष गुणा विशयांत हिडन लायफ, गुपीत जिवीत. मरयेचें गुपीत जिवीत. मरयेन खंयसरी तिचे बसत जेजू लागीं आजाप करूंक विचारलें ना. ताच्या स्वंत फायद्या खातीर तें कर म्हणून सांगलें आमकां आयकूंक मेळना. तिच्या विशयान सडीत खंय बरोवन ना. वांजेलाच्या सुरवेच्या थोड्या पानांनी तिच्या विशयांत आसा जाल्यार ते तिच्या विशयान न्हय बघा, जेजू विशयान सडीत आसा. पूण पवित्र सभा मरयेक अति व्हड मान दिता. देवाची माता म्हणा पळयता, क्रिस्तांवाचो आदार म्हणा पळयता. एक गुण तिचो खंडीत जावन आमकां सगळ्यांक सगळ्या पवित्र सभेक भोव गरजेचो कितें म्हळ्यार, आनी आमी विसरोन सोडलो कितें म्हळ्यार, गुपीत जिवीत, हिडन लायफ. मोगाचेनो देवाचें उतर हांव तुमकां ह्या घडये उडासा घडता. मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आमी वाचता. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. मागण्या विशयांत, दान धर्मा विशयांत, उपासा विशयांत सेम प्रिंसिपल जेजू सांगता, गुपीत करूंक जाय. आज हाका कावंटर प्रिंसिपल, कावंटर कल्चर एक आमच्या मुखार आसा. कित्याक म्हळ्यार तुवें उजव्या हातान केल्लें दाव्या हाताक न्हय, सगळ्या संवसाराक कळाजे. आमकां मात्र न्हय, दुसऱ्या समुदायांक कळाजे. आमकां मात्र न्हय, सरकाराक कळाजे. आमकां मात्र न्हय, परगांवांती कळाजे. आमी केल्लें दान, आमचो वावर, आमचें श्रमदान, आमच्यो मागणे, हर एक संगती आमी पब्लिशायज जायजे, मार्केटींग जायजे, चड आनी चड लोक येयजे. बरें, पूण तुज्या पर्सनल जिविताक येताना दान धर्मा विशयांत, मागण्या विशयांत, उपासा विशयांत, खंयच्याय त्या आत्मीक तुज्या जिविता विशयांत जेजू कितें म्हणटा म्हणलें भोव गरजेचें. तो कितें म्हणटा, वो कितें म्हणटा, संवसार कितें म्हणटा, तो मुखेल कितें म्हणटा, हो याजक कितें म्हणटा, आनी कोण कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा तें गरजेचें. गुपीत जिवीत, हिडन लायफ. संवसाराक दिसनातलें, संवसाराच्या दोळ्यां भायलें एक जिवीत हें जावन आसलें मरयेचें जिवीत. कित्याक म्हळ्यार सिमियोन प्रवादी बाळका जेजूक भेटतना मरयेन जेजूक देवळाक व्हरून गेल्ल्या वेळार तो म्हणटा, एक बाली तुजें काळीज पापसितली. आनी ताणें सांगलें हर एक उतरां मरयेन तिच्या काळजान जगोवन दवरली. पळया, तिणें आयकल्लें हर एक संगती, तिणें पळयल्ल्यो हर एक संगती, जेजू विशयांत, ताच्या जल्मा विशयांत जाल्ले हर एक संगती तिणें तिच्या काळजांत जगोवन दवरल्यो. मात्र न्हय, त्या संगती वरवीं तिणें फायदो जोडलो. तिणें खंयसरी वचून 4 जाणांक सांगून आयिल्लें आमी पळयना. म्हजो पूत जेजू ल्हान आसतना अशें करतलो, तशें करतलो, म्हाका तशें म्हळां, अशें म्हळां, त्याचे विशयान तशें अशें ना. खंयसरी जेजू विशयांत सडीत सांगून आयिल्लें मरयेन सांगलें आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना. सर्व संगती तिणें गुपीत दवरल्यो आनी तिचें जिवीत जेजूच्या ह्या मिसावाक, संवसारी मिसावाक सारकें जावचें बरी तिणें जेजूक सांगात दिलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार एक गुपीत जिवीत. मागण्याच्या जिवितांत जें कितें आमी करता तें सगळें एक गुपीत जिवीत जावन उरता आनी तें पळयता गुपीत आसा तो देव. देखून आमचे मागणे, आमचें दान धर्म, आमचो उपास
आनी खंयचीय ती बरी कामां जावं दीत, हर एक संगती आमकां कळीत आसचें कितें आमी उडासां दवरचें जाल्यार कितें म्हळ्यार गुपीत करचें. देर इज अ हिडन लायफ दॅट इज ब्लेसड लायफ. चड आडंबर ना, चड आवाज ना, खंयसरी सांगून येवंक ना. बघा हर एक संगती आमी ते करता, मोगान करता आनी जेजू पळयता आनी ताका प्रतिफळ दिता म्हणल्यार बरोवशान करता. आमी फकत कूड न्हय, त्या कुडी भितर एक देवाचो आत्मो आसा आनी हो आत्मो ह्या संवसाराचो न्हय, बगार सासणाच्या देवाचो. देखून जें कितें ह्या संवसाराचे भायलें कितें आडंबराचें आसा, आचरणाचें आसा, जें कितें हांगासर नांव मेळचें म्हण आसा, हांगाचें कितें व्हडलें जायचें म्हण आसा, त्या संगतींक आनी त्या आमच्या भितर आसच्या आत्म्याक कांयच एक लिंक ना. कित्याक म्हळ्यार हो सासणीक आसच्या आमच्या आत्म्याक ह्या संवसाराच्या खंयच्याय व्हडपणांत वांटो घेवंक सादना. देखून आमचें मागण्याचें जिवीत जावं दी, दान धर्माचें, उपासाचें आनी खंयचेंय कसलें मागणें देवातय आसचें, आमचें आसचो तो संबंद कितें आसा तो गुपीत आसाचें. कित्याक जायते जण सांत, कोणी ते जिवंत आसतना सांत म्हूण कोणें म्हणलें ना, पूण तांकां सोमानात म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार जें कितें ती करतात, कशें जियेतात, तें जिवीत ह्या संवसाराच्या मनशाच्या जिविता परस वेगळें आसलें. देखून तांच्या कम्युनिटी भितर, तांच्या समुदायांत आसलें सयत तांकां समजून घेवंक तांकां जावंक ना. आनी ते म्हणाले सोमानात. कित्याक तांचें जिवीत कितें म्हणून देवाक कळीत आसल्या शिवाय पळयतल्या भायल्या दोळ्यांक तें समजोंक ना. ते मेल्या उपरांत मात्र तांची बरपां पळोवन, बरपां वाचून मागीर कळटलें की हो मनीस, ही मनीस देवाच्या एकवटांत आसली मनीस, देवाच्या सांगातपणांत गुपीत जियेले मनीस, कसलोच आडंबर नासतना, खंयच्याय रितीचें एक आचरण भायले दबाजो नासतना जियेली. देखून कार्मेलीत भितरले माद्री आसात. हांचें काम कितें म्हळ्यार ह्या संवसारांत तांची प्रस्तुताय कितें म्हणून विचारल्यार गुपीत जिवीत, तें तांचें आनी देवा मदलें जिवीत. आनी ह्या जिविता वरवीं आमकां संवसारांत आसलेल्या दुसऱ्या मनशांक कितें फायदो? खंडी जावन फायदो आसा. कित्याक गुपीत संबंद देवा थंय आसलो मनीस ह्या संवसाराक एक व्हडलें बेसांव. कशें भितरले माद्र्यो तांच्या जिविता मुखांतर सगळ्या ह्या संवसाराक एक बेसांव जातात. हें बेसांव आमकां दोळ्यांक दिसचें बरी ना, बगार तें सासवाच्या बिया बरी, पिठांतल्या त्या खमीरा बरी, जायत्यो संगती आत्मीक स्तरार बदलते वतात. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, मरियेन तिच्या जिवितांत चड आनी चड जेजूचो मोग केलो. जेजू सांगाता ती रावली एकच एक उतर सयत उलयनासतना. जेजूक तिच्या दोळ्या मुखारच अन्याय जालो. लोकांनी ताका कितें कितें नांवां दिलीं. पिसो म्हळें, वा बेलजेबुलाच्या आदारान वा बोळान तो देंवसार धांवडायता म्हळें, वा देवळांतल्यान ताका भायर घालो, ताका पात्रांव पळयलें, ताका कुर्सारस मारलो. पूण मरी एकच एक उतर समर्थनाचें दिना, वा समर्थन करून ती बाबाट घालिना. खंयच्याय त्या अधिकाऱ्या कडेन ह्या अधिकाऱ्या कडेन वचून पायदर मागिना. पगार सर्व संगती ती पळयता आनी बापा लागीं विनंती करता. मोगाचेनो, ह्या संवसारांतलें आमचें जिवीत कुडीचें जिवीत न्हय, आत्म्याचें जिवीत आमी जिवंक आसा. आनी आत्म्याच्या जिविताक खंडी जावन भायलो आडंबरी गरज ना, आचरणाची गरज ना. बगार खंयच्याय रितीच्या आवाजा मदें हे आमचें कुडीचें जिवीत कितलें आसा हें बिलकूल आमच्या निमाणेच गरजेक येना. बगार आमी आत्म्याचे मनीस, आत्मो आमचो सर्गीक वेसो आसा. देखून सासणाच्या जिविताक जाय आसचें एकच कितें म्हळ्यार आमचें गुपीत जिवीत, म्हणजे हिडन लायफ, म्हळ्यार आमचें आनी देवा मदलें जिवीत, हो संबंद.
देखून मगाच्यानो आमी हर एकले सरकार वेची आसाव. कार्लो आकोतीस म्हणटा यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन हेवन. आमकां कळीत आसा कितें? यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन हेवन. डू नॉट थिंक दॅट यू आर अबंडंट. सर्गी देवदूत मरी माय सर्व संत भक्त बाप पूत आनी पवित्र आमचे पासून राखून आसात म्हणटा तो. म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवीत फकत आडंबराचें कुडीच्या गरजांचें वा आमच्या वडण्याचें न्हय. भागार आमचें ह्या संवसारांतलें जिवीत आसा आत्म्याचें जिवीत. आनी हें आत्म्याचें जिवीत संवसारान समजून घेवंक जायना. देखून आमची जिणी गुपीत जिणी आसूंक जाय. तूं मागणें करताय तुज्या बापा कळीत आसूं. तूं उपास करताय तुज्या बापा कळीत आसूं. तूं दान धर्म करताय, तुवें कितें उरयिल्लें आनीकलें वांटून दिताय, आनीकल्यांचे गरजां पळोवताय, आनीकली सेवा करताय वा खंयसर तूं कितें बरें करताय तें तुका आनी तुज्या बापाक कळीत आसल्यार पुरो. कित्याक गुपीत आसूं तो देव तुका पळयता, तुजें बरें मन पळयता, तुजें काळीज पळयता आनी तुका तो आशिर्वाद दिता. देखून आमकां पयल्यान पयलें देवा बापा लागीं, पुता लागीं आनी पवित्रत्या लागीं आमकां कसलो संबंध आसा म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. हो संबंध मस्त एकवट आसो, मोग आसो आनी गुपीत आसलेलो आसा जाल्यार तो संबंध केदींच आमकां वोगीं बसूंक सोडिना. बगार आनी एकल्या थंय उदार जावच्या खंडी जावन तो आमकां प्रेरण दिता. पूण तें प्रेरण दिल्लें आमचें बँड वाजोवच्याक न्हय, बगार हर एकी देवाच्या मोगा खातीर आनी ताच्या महिमे खातीर करच्याक ताणें दिवची देणी. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, कार्मेल माय कार्मेलितांक सगळ्या संवसाराक एक आदर्श. कित्याक म्हळ्यार तिचें मौनपणाचें जिवीत, गुपीत जिवीत, हिडन लायफ तें ह्या संवसाराक बेसावाचें. देखून ह्या दिसा प्रत्येक जावन आमकांच आमी तिच्या माथ्याक समर्पण दिवया. मोरी आमच्या लागीं आमचे माये लागीं मागया की आमकां हर एकल्याक तिचे बरें देवाच्या संबंधांत गुपीत वाडच्याक, जें कितें आमी करता तें मोगान करच्याक आनी देवाच्या महिमे पासून करच्याक आमकां ती सदांच प्रेरण जावन दी म्हण आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हणून वखाणता. आपणाकच चरणदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां, आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर येबो दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन देरखाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारींचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्प तुजें तें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल माये आम्हा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. वरपातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देणे देवाचे मंदिर मनशा भूताचे, सुंदर दोन सुल्याचे पलगण आत्म्याचे. नवाल तुहे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे, अंतकारांत आसच्या पातक्यांक तूं नेकीत फांत्याचे. माय तुजो उपकार बावडटा, नाव तुझे संसार गाजयता, मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव. माय तुजो उपकार बावडटा, नाव तुझे संसार गाजयता, मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव.